सगळ्यांक तुमकां देव बरोच दीस दिवं. म्हज्या कविताचें नांव मोग्यांचो दीस. 14 फेब्रुवारी हो दीस सेंट व्हॅलेंटिनाचो. लोक एकामेकाक विश करतात फेस्ताचो. 14 फेब्रुवारी हो दीस सगळ्यांच्या उर्बेचो, कारण हो दीस मोग करणारांचो. आदलो लोक एकामेकाक चिटी धाडी, आतां मोबायलार पेट्टा लायटी. आतां तो काळ आनी उरूंक ना. आतां फक्त चॅटिंग करून मोग जाता. आवयस काय बरें तें दिसता. ताचें काळीज म्हाज्या दोळ्यांनी लासता. अशें दिसता तें म्हाकाच पळोवन हांसता. आगो बाय, म्हाका लज दिसता. आयज हो दीस मोग्यांचो. हॅपी व्हॅलेंटायन डे म्हूण विश करपाचो. किस दिता तुका म्हज्या मोगाचो. काळजांतान मोग करतलो हो सपूत म्हजो. हॅपी व्हॅलेंटायन डे.